क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, परत्यान ह्या व्हिडिओ मुखांतर तुमकां मेळोवंक हांव संतोष पावतां. सान फ्रांसीस झेवियर हाच्या कुडीच्या प्रदर्शनाच्या ह्या वेळार तुमकां समेस्तांक एक संदेश दिवंक हांव आशेतां. ह्या पुणतळाक हांव तिसरे पटी भेट दिते आसा आनी सांताचें दर्शन घेतल्या उपरांत ताचें बेसांव आमकां मेळ्ळां म्हणल्या पातयेन तुमकां समेस्तांक हांव शुभाशय पाठयता आसतना तुमकां समेस्तांक एक सवाल हांव आज विचारूंक अत्रेकतां. आज आमी सेल्फी जमानांत आसां. खंय गेल्यार सेल्फी काडटा. पण मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां समेस्तांक एक सवाल आज हांव विचारतां. सोमयान काडच्या सेल्फींत तुमी आसात गी? वय आमी आज सान फ्रांसीस सावेराची ती कूड दर्शन केली. त्या दाळा म्हज्या मतींत आयिल्ले हे एक सवाल. आमी सोमयाच्या सेल्फींत आसां गी? वय फ्रांसीस झेवियर सोमयाच्या सेल्फींत आयिल्ल्या निमती आज ताका पळोवंक इतले व्हड मापान जण हांगा आयल्यात. वय आज आमी फोटो काडचे एक सामान्य जावन गेलां. थोड्या वर्सां आदीं फोटो काडचे म्हळ्यार भारी एक व्हडलें काम म्हूण आमी चिंतताले. आज उठल्यार बसल्यार न्हिदल्यार आमी सगळ्यांचे फोटो काडटा आनी तांतूय सेल्फी काडनासतना आमकां न्हीद पडना. खंय गेल्यार एक पळयात ते डिफरन्स आसता. फ्रंट कॅमेरा आनी बॅक कॅमेरांत फोटो काडचे भारी डिफरन्स आसता. ते देखून हे फ्रंट कॅमेराचे फोटो आयिल्ल्या क्षणा आमी कुडले अलर्ट जाता आनी नानातले सायन अशें 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 बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सपोज आवर सेल्फ. आतां म्हजें सवाल, सोमयाच्या सेल्फींत आमी आसां गी? वय आमच्या सेल्फींत आमी येवंक, त्या फ्रेमा भितर येवंक आमी मस्त प्रयत्न करता. पण सोमयान काडच्या सेल्फींत आमी आसां गी? आज सांताची ती कूड आमी दर्शन केल्या उपरांत आमी सगळ्यांनी विचारजे जाल्ले एक सवाल, हांव सोमयाच्या सेल्फींत आसां गी? तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी सोमयाच्या सेल्फींत येजय जाल्यार आमी कितें करीत जाय? वय सोमयाच्या येण्या पासत आमी तयाराय करन आसां. सोमयाक स्वागत करूंक आमी तयाराय करन आसां. आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सोमयाच्या सेल्फींत येवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. तर सोमयाच्या सेल्फींत आमी येवंक आमी करीत जाय जाल्लें प्रयत्न खंयचे? पयल्यान पयलें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हर एका रितीन देवान आमकां आज बेसांवां घाल्यांत. तें बेसांव आमी आमच्या इतल्याकच दवरूंक न्हय, बगार हेरां सांगता आमी तें वांटूंक आसा. आज फ्रांसीस झेवियर खंयच्यागी गांवांत जल्मलो, खंयच्यागी गांवांत येवन सोमयाचें उतर ताणें आमकां परगट केलें आसतना, आज ताका आमी गौरव दिता आसतना आमकां सोमयान केल्ल्या आशिर्वादांत थोडेपणी हेरां सांगता आमी वांटून घेतिल्ल्या वेळार खंडीत जावन सोमयाच्या सेल्फींत आमी आसता. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी कितलें संकुचित जाता गी तितलें मोल आमकां उणें जाता. आज तुमी गोंयां तुमी आयिल्ल्या वेळार खंडीत जावन हॉटेलाक येतात आनी हॉटेलाक वचून सामान्य जावन तुमी ऑर्डर करचे इडली. ते इडली करूंक एक इल्लेशें पीठ पावता. त्या एका इडलेक आतां तुमकां एक 10 रुपीज 20 रुपीज म्हणटात. तेत इल्लेशें पीठ तें पातळ करून पोळो केला जाल्यार 70 रुपीज 120 रुपीज सेम पीठ. बट मोल चडटा. म्हळ्यार आमी कितलें संकुचित, म्हजें कुटुंब कितलें संकुचित जाता गी तितलें मोल उणें जाता आमकां. आमी कितलें विस्तार जावन आमकांच आमी हेरांक दिवंक येता गी त्या दाळ आमचें मोल चड जाता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. त्या देखून पयल्यान पयलें हेरांक कितें करतात गी तें सोमयाक तुमी करतात. दुसरें, बोगसून आमी जियेत आसतना खंडीत जावन सोमयाच्या सेल्फींत आमी येता. दीस बुडचे भितर तुमी हेरांक बोगशिया म्हणटा सोमयेचो. त्या देखून बोगसणें आमच्या जिवितांत प्रमुख जावन आसा. तिसरें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एवकरिस्ताक सारको मान दिवंक आमी शिकया.
एवकरिस्त आमी सेवताना सेवल्या उपरांत आमची जिणी कशी आसत ताचेर आमी सोमयाक हेरांक दिवंक प्रयत्न करता. कित्याक म्हळ्यार आमी एवकरिस्त सेवता आसतना सोमयाच्या कुडींत एक जाता म्हणटा आसतना आमच्या मुखांतर सोमी हेरांक परगट जाता. म्हणटा आसतना तुमी क्रिस्ताची आनी एक कूड जातात. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताच्या सेल्फींत आमी येवंक प्रयत्न करया. अशें म्हणटा आसतना आज आमी फ्रांसीस झेवियराक मान करता आसतना ताणें आपणाची जिणी हेरां पासत समर्पीत केली, क्रिस्ताक समर्पीत केली आनी आमकां तो आज आदर्श जावन आसा. म्हणटा आसतना त्या सांताची कूड आमी दर्शन केल्या उपरांत आमी सोमयाक हेरांक दिवंक प्रयत्न करया. एक थोड्या मापान म्हणी सोमया स्वताळो हेरां आयकोन दित. हें देणें आमकां सोमी देव फावो करून दी म्हणून मागता आनी तुमकां सोमेस्तांक देव ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता आसतना प्रत्येक जावन हे व्हिडिओ विक्षण करतल्यांक सोमी भलायकी दिवन दी, समाधान दिवन दी, कुटुंबान जें कितें उणें आसा सांताच्या मुखांतर तें भरती करून दिवन दी म्हणून आमी मागया. सोमयाचो आशिर्वाद आतां तुमचेर हांव मागता. सर पदवेदार सत्साच्या देवा तुज्या पवित्र नांवाक अरदान स्तुती महिमा दिवन कोण सकडी ह्या सांताची कूड विक्षण करून आपल्या घरांनी फाटीं गेल्यांतकी सोमया सांताच्या मुखांतर तांकां तुज्या दैवीक आशिर्वादान भर, कृपेन भर, आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर देवन येवन दी. ह्या संताची कूड तांणी विक्षण करता आसतना जें कितें तांणी मागलां तें संताच्या मुखांतर तांकां मेळोवन दी. कुटुंबांनी समाधान भलायकी सदांच राज करून दी आनी पिडेंत आसतल्या आमच्या भाव भयणींक सोमया तुज्या दैवीक कृपेन आशिर्वादान भर, कृपेन भर म्हण मागता. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. गॉड ब्लेस यू.